गोय सरकार म्हादयचेर गंभीर ना. राजेंद्र केरकारान वास्तवाकडेन बोट दाखयलां. गोयचो पर्यावरण मोगी केरकारान परत एक फावट कर्नाटक म्हादयचो विशय उजवाडाक हाडला. पळयात. बेळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गोविंद करंजोळ हे दिल्ली वचून जलशक्ती मंत्रालयाचे गजेंद्र शेखावत हांकां मेळ्ळे आनी म्हादय संदर्भातले जे कामकाज आसा ते आपणाक कर्नाटकाक सुरू करपाक बेगोबेग दिवचे त्या संदर्भात जे कांय गरजेचे दाखले आसा ते कर्नाटकाक अजून मेरेन मेळोंक ना, तर ते बेगोबेग मेळचे आनी मागीर जे उरिल्ले काम आसा ते पुराय जावचे ह्या नदरेंतल्यान गोविंद करंजोळ हे प्रयत्नरत आसा. कर्नाटकाचे मुखेलमंत्री जे आसा तेंच्यांनी ह्या संदर्भात केंद्र सरकारा कडेन परते यत्न केल्ले आसा. ते ह्या संदर्भात वेगवेगळ्या मंत्र्यांक मेळ्ळाले आसा. सध्या कर्नाटकान कांय दिसांनी कांय म्हयन्यांनी विधानसभाच्यो वेंचणुको जावपाच्यो आसा आनी जेन्ना जेन्ना वेंचणुको जाता तेन्ना तेन्ना कर्नाटकाक म्हादयच्या प्रश्नाची याद येता. आता सध्या लवादान म्हणजे म्हादय पाणी वाटप लवादान जो निकाल दिल्लो आसा त्या निकालानुसार कर्नाटकाक उदकाचो वांटो मेळ्ळलो आसा 5.6 TMC फीट उदक आनी हे उदक व्हरपा खातीर ते कळसा, भांडुरा आनी हलतरा हे 3 धरणाचे प्रकल्प जे आसा ते हातीन घेवपाचे आसा. पूण हे प्रकल्प जे आसा ते तेंच्यांनी 7.56 TMC फीट उदक जे आसा ते वळोवपा खातीर केल्ले आनी तेका लागून म्हादय पाणी वाटप लवाद जे आसा त्या लवादान तांकां स्पश्टपणान सांगलेलें आसा की जो मेरेन तुमी नव्यान ह्या संदर्भातलो DPR जो आसा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आसा तो आमच्या कडेन सादर करिना तो मेरेन तुमकां हो प्रकल्प जो आसा तो त्या प्रकल्पाचे कामकाज आसा ते सुरू करपाक मेळचें ना. कर्नाटकाक सध्या जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आसा तो सादर केल्लो आसा आनी ह्या रिपोर्टाक सेंट्रल वॉटर कमिशन जे आसा तेंच्यांनी मान्यताय दिवपाची गरज आसा आनी मागीर केंद्रीय वन, पर्यावरण आनी हवामान बदल मंत्रालय जे आसा तेंच्यांनी तांकां पर्यावरणीय दाखलो जो आसा तो दिवपाक जाय आनी त्या शिवाय हो सगळो वाठार जो आसा तो राखीव जंगल क्षेत्रान येता आनी ज्या परिसरान कर्नाटक धरण बांदपाक सोदता तो पुराय वाठार इको सेन्सिटिव्ह झोन जो आसा म्हादय अभयारण्याचो तेतून येता. तेतून अशा प्रकारचे सर्वेचे काम करप